जाणवायच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तुवें अनितीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवा मुखार रुजू करूंक दाखोवची गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ. सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. लोक तुजे सर पदवेदारपण मानून घेनात तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसूनय उद्धटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तीन तूं भोव व्हरतो जाल्यारय मोवाळेन तूं न्हीद करताय आनी व्हड दयाळेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें. प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें. पातकाचें प्रायश्चीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवसो दिलोय. देवाचें उतार हें. देवा दुलोबानी काणवाळो, तूं देवा दुलोबानी काणवाळो, तूं देवा दुलोबानी काणवाळो, तुका उलो मारतल्या थंय दया मायेन भरलोलो, म्हज्या मागण्या कांदी सर्वेस्परा, म्हजे कालते विनवणेक जाप दी. तूं देवा दुलोबानी काणवाळो, सर्वेस्परा तुका नमन करूंक सर्व राष्ट्रां मुखार सरतेली, तुज्या पांयां पडून तुजें नांव वाखणतली. कित्याक महोन्नत आनी महत् कार्यां चलयता तो तूं एकलोच. वय तूं एकलोच देव. तूं देवा दुलोबानी काणवाळो, पूण तूं सायबा दयाळ आनी काकुळती सो देव. लांब सोंसणीकाये सो देव तूं, सदां दयाळ आनी विश्वासी तूं. तर म्हाका दृढकणपणे म्हजी दया कर. तूं देवा दुलोबानी काणवाळो, तूं देवा दुलोबानी काणवाळो. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आमचे अस्खतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमच्या खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गोठ जाणा आसा तो देव आत्म्याची कशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक
आत्मो देवाचे कुशीक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतर हें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून तांकां आनी एक वोपार सांगली. सर्गींचें राज्य अशें म्हणयेत. एकल्यान आपल्या शेतान बोरें बी वंपलें, पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मोदें नेर वंपून गेलो. पालवी फुटोवन खणसां येतना नेरी दिश्टी पडलो. तो धन्याचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, धन्या, तुज्या शेतांत तुवें बोरें बी वंपलें न्ही, तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो? धन्यान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय जंय हें. तर आमी वचून तो हुमटून काडन रास घालूं वे? म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डेतना सांगतास तुमी गोंवी उमटिशात. लुवण पर्यंत दोनी सांगाता वाडूंक सोडा. लुवणे वेळार लुवतल्यांक हांव सांगतलो, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेनयो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत भरा. ह्यो सर संगती जेजून वोपारींनी लोकां लागीं उलयलो. वोपारी वेळें तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सांगल्लें तें. वोपारी वापारून हांव उलयतलों. संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलों. तितल्यार लोकांक धाडटच जेजूय आपल्या घरा गेलो. तोवर ताचे शिस्ताचे तशें येवन शेतांतल्या नेराचे वोपार आमकां सोडून सांग म्हणून विचारी लागले. तोवर जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बोरें बी वंपता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बोरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देंवसार. लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलेच देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक ओडतल्या सट्टांक आनी खोटेपण आदरतल्या सुमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरे परजळटले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक फावटी एकलो मनीस कोगुळे सरशीं गेलो आनी म्हणालो, तूं काळी नातली जाल्यार कितलें बरें आसतें. उपरांत तो दर्या लागीं गेलो. तूं मीठ जावन नातुलय तर कितलें बरें आसतें. निमाणें तो गुलाबा सरशीं गेलो आनी म्हणालो, तुज्या आंगार कांटे नातले जाल्यार कितलें बरें आसतें. शेकी ह्या तेगाय जाणांनी एका दिसांनी एकाच रितीन जाप दिवन त्या मनशाक म्हळें, तुजे लागीं हेरांची सूख सोदून काडचो गूण नातलो जाल्यार कितलें बरें आसतें. भावांनो आनी भयणीनो, तो कोगुळे सरशीं गेलो. कोगुळेचो सोबीत सुंदर मधूर ताळो व्हरनुच्या बदल्याक तूं काळी नातलें जाल्यार कितलें बरें आसतें. ताका म्हणयत न्ही की तुजो ताळो कितलो सोबीत. दर्या सरशीं गेलो. त्या दर्याचे उदक खार आनी त्या खार उदकाक लागून आमकां मीठ मेळटा. आमचें जेवण रुचीक जाता. दर्यातून कितलो रुचीक तुजे तावन आमकां मीठ मेळटा, त्या वरवीं आमचें जेवण रुचीक जाता. म्हणयत न्ही की
तूं खार नातलो जाल्यार मीठ जावन नातलो जाल्यार कितलें बरें आसतें सूख सोदून काडटा. आनी गुलाब इतलो सोबीत पळोवंक सोबीत सुंदर आनी फॉर्मल स्वादीक. त्या गुलाबाच्या वर्णन करच्या बदलाक त्या गुलाबाच्या झाडाच्या कांट्याचेर ताचें दिसता. हें मनशाचें सैम शेगूण सोदून काडच्या बदलाक अवगुण सोदून काडचे. त्या देखून त्या तेगायनी ताका दिल्ली जाप जोगती. तुजे थंय अवगुण सोदून काडचो गूण नातलो जाल्यार कितलें बरें आसतें. मोगाचें न्हू, मनशाचें सैम हें जायते फावटी सूख सोदून काडची, अवगुण सोदून काडचे. बरें वा शेगूण वाखाणच्या बदलाक अवगुणांची या थंयसर असल्या खोटेपणाचें लॅग घालचें. देवान हो सोबीत सुंदर रचलो आनी सगळें रचून जाल्या उपरांत मनशाक रचलो आनी पळयतना देवा सक्कड बरें दिसलें. तर ह्या बऱ्या संवसारांत बऱ्या देवान पाताक वा वायट वा खोटेपण येवंक कशें सोडलें म्हळ्यार सवाल मनशान आदीं तावन विचारला, आतांय विचारता आनी फुडेंय विचारतलो. ही एक सवाल तत्वशास्त्रज्ञांक आनी जायत्या चिंतप्यांकी हें दोश्चेंच नासलें सवाल जावन उरलां. आनी ह्या सवालाक जाप आसा तरी जायत्यांक ते जाप समाधान दिना. बऱ्या संवसारांत बऱ्या देवान खोटेपण कशें सोडलें, मनीस कित्याक पाता करता, वायट कित्याक आसा, खोटेपण कित्याक आसा, खोटेपण आदार नासतना, वायट आदार नासतना मनशां बरेंच जावन देवता बरेंच जावन उरयता न्ही गे. असले सवाल थोड्यांक दोसता. मोगाचें न्हू, माथेवा प्रमाणे आमी आयची सुवार्ता आयकली. माथेव जेजूक नवो मोइजे कसो दाखयता आनी जेजू नवो मोइजेन दिल्लें आतां संपूर्ण करूंक आयलोलो नवो मोइजे जेजू जावन म्हूण ताच्या समुदायाक तो सांगून सुवार्ता तो बरयता. जेजून सगळी शिकवण दिल्या, दोंगरा वयलो प्रसंग आनी हेर हे सगळे माथेवाच्या त्या समुदायाच्या जाणांक कळीत आसा. आनी आतां तांच्या मतीन एक सवाल, बऱ्या मनशा सांगता वायट मनीस खोटो मनीस कित्याक आसात, वा सक्कड बरेंच आसा जे जाल्ल्या ह्या सन्निवेशांत खोटेपण कित्याक आसा. तर खोट्या मनशांक नाश करचें बरें न्ही गे, खोट्यांक होमटून काडून उडोवचें बरें न्ही गे. म्हणली सवालां ते मोतींत आठयतना वा विचारतना माथेव तांकां जाप दिवच्याक, तांच्या मोतींतलो दुबाव आनी सवालां पयस करच्याक एक जाप दिवन सुवार्ता बरयतना जेजू सांगली ही एक वोपार तांकां तो बरयता आनी तांकां तो सांगता. आनी ती जावन आसा वोपार गोव आनी नाल्यो. गोव आनी नेर म्हणून आज आमी आयकलें. नेर वा नाल्यो, वीट एंड द डार्नल, वीट एंड द वीड्स. गोव आनी नाल्यो, नाल्यांची वोपार. गोव वंपुल्लो तें बरें, पण नाल्यो किल्लो नायला खोटें. कित्याक? ह्या वोपारीद्वारी जी वोपार जेजून ताच्या शिसांक सांगिल्ली, आतां माथेव परत उडासा हाडन ताच्या समुदाया खातीर बरयता आनी म्हणटा गोवा मदें नाल्यो येता. नाल्यो वंपुल्लो न्ही. आमी नेज लायता, भात लायता, पूण थंयसर थोड्या फावटी नेजे बरीच दिसचे दुसरी थोडी झाडां पोल जावचें वा तसलें थोडे फावटी किर्लोन येता. आनी तें आमी बुड्डून काडटा, उमटून काडटा. कित्याक नंतर भाताक ती नेर वा थंयसर तें आयिल्लें काट जड जायते फावटी भाताक चीर दिता आनी बेळें उणें जाता. चलंत चिंताक आतां हांगासर ह्या वावरड्यांक तर आमी तो असो नाल्यो हुमटून काडया. नाका, नाल्यो हुमटयतना गोव हुमटून सोडशात म्हणून धन्यान म्हणलें. तेंच उतर आतां माथेव जेजून सांगलें. आतां माथेव म्हणटा म्हणजे तुमच्या मोतीन जर आतां खोट्या मनशांक आमी खाण सोडचें न्ही गे, हुमटून उडयचें न्ही गे, पेंड्यो बांदून तांकां हुलपांक घालीचें न्ही गे. ना, तें काम
तें जावच्या वेळार तें जायचें आतां न्ही गोवामध्ये नाल्यो आसा तो आसूं दी लुवणेच्या वेळार गोव एकठांय कर तुप्यान बसो आनी नेर वा नाल्यो पिंड्यो बांदून उज्याक बुडोवन उडोवचो उज्यांत उडोवचो ओलो पावचें म्हणजे संवसाराचे अंत जाता आसतना बऱ्यांक देव इनाम दितलो खोट्यांक शिक्षा लायतलो तुमी हेरांचे झडती करचे नाका तुमी हेरांचे सूट सोदून काडचे नाका तुमी हेरांचे अवगुण पळोवचे नाका कितें खोटेपण आसा कितें वायट आसा हें पळोवचें नाका कितें बरें आसा कितले बरे मनीस आसात संवसारांत इतलें बरेंपण आसा बरें देवान इतलो सुबीर सुंदर इतलो बरो करून रचला न्ही त्या विशयान तुमी चिंता झडती ते सोम्याक सोडा सांग पावलो म्हणटलो ताच्या आयकोप्यांक आनी ताणें परत बरयतना तो ताच्या समुदायाक म्हणटा तुज्या भावाचे झडती करूंक तूं कोण वा जेजू म्हणलें उतरां तो परत मदीं काडटा तुज्या भावाच्या दोळ्यांत असलें किसार कित्याक पळयताय तुज्याच दोळ्यांत असलें आडें कित्याक काडिनाय वा तें कित्याक तुका दिसना म्हणजे हेरांचे अवगुण कित्याक तुका दिसतात तांचें बरेंपण कित्याक दिसना तुजेच अवगुण तुका कित्याक दिसनात वा हेरांची झडती करनाकात झडती सुमी येता अनुसार आसूं दी तें काम तुमी आतां करचें नाका आनी त्याच उतरांनी ही वोपार संदेश दिता आनी त्या देखून मातयो ही वोपार ताच्या समुदायाक बरयता आनी म्हणटा गोवामध्ये नाल्यो आसूं दी बऱ्यामध्ये वायट आसा आसूं दी तांचे झडती करचे नाका तांचे खातीर तांची झडती करणं तांकां लागाड काडच्या विशयान हुमटून काडच्या विशयान चिंतपा नाकात बरें आसा हांवें कशें बरें जावचें हांवें कशें बरें करचें वायटा मदें कशें हांवें बरें सोदून काडचें ह्या विशयान चिंता म्हणून कित्याक आमचो देव बरो आनी त्या विशयांत जाणवायच्या पुस्तकांतल्या आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता तो देव प्रामाणीक मनशाने दयाळ आसूंक जाय म्हणजे तूं जर तर प्रामाणीक तूं जर तर बरो खोट्यान थंय दयाळ जा खोट्या थंय तूं इल्लो सुस्नीक जा तांचें तें वायट आसा खोटेपण आसा पूण ताका लागाड काडचें न्हय ताका अवकाश दिवचो बरें करूंक आनी ताची झडती करूंक देव आसा तूं झडती करूं नाका तुज्या भावाची झडती करूंक तूं कोण म्हण सांगपाक विचारलें बरें तुज्या भावाक झडती करूंक आतां तूं कोण झडती करिनाका आनी दुसरें पातकाचें प्रायश्चित करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय मनशान खोटेपण आदारल्या वेळार वायट केल्ल्या वेळार पाताक केल्ल्या वेळार ताच्या पाता वळखून घेवन बरें जावंक देव अवकाश करिता इतलो बरो देव आमकां आसा आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा आमचें तें अस्कतकाय आसा हेरांत थंय अस्कतकाय आसा पूण आमचेच अस्कतकाय आनी हेरांची अस्कतकायेचेर जैत व्हरूंक देवाचो आत्मो आमकां आदार येता त्या आत्म्याक आमी एकोचें आमचें तें असलें वायट उणें करूंक प्रयत्न करचें हेरांचें वायट हेरांचें अवगुण उणें जावं तांचे खातीर मागचें आतांच्या ह्या परिस्थितींत कोरोना व्हायरस कोविड-19 हाका लागून जायतें वायट घडलें बेरांत आसा नासमाधान आसा घरांत आमी थोडे कडेन कंगाल जावन आसा जायते हाचे विशयान जायते नकारात्मक आमी चिंतेत पूण सकारात्मक रितीन चिंतलें तर ह्या कोरोना वरवीं कितलें बरेंपण जालें आमी घरास आमच्या घरच्या मनशा सांगाता रावून जिवंक सांगाता मागोवंक सांगाता जेवंक सांगाता उलोवंक भासाभास करूंक संभाशण करूंक कितलो वेळ मेळ्ळो बरें चिंतूंक बरें रोसूंक बरें वाचूंक बरीं कांतारां बरीं पोतां घडोवंक बऱ्यो काणयो बरोवंक बरीं लेखनां बरोवंक कितलो अवकाश मेळ्ळो आमचे भलायके विशयान सत्र घेवंक कितलीं नवीं विधानां आमी सुदारून काडलीं आमचो खर्च कितलो उणो जालो अशें बरें चिंतेत न्ही गे बरें जावच्या खातीर इतलें वायट सायड आसा जगी म्हणून आनी एक सवाल तें आनी एक पटी पूण आतां हे खोट्यापणाचेर वायटाचेर आमची मत आनी आमची देश कसोच्या बदलाक हाचेर हांव जाल्यार बरें आमी चिंतेत न्ही गे तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो बऱ्या देवान आमकां बऱ्या मनशांक रचलां आमी बरें जावंक आनी उरोवंक बरें जावन उरोवंक प्रयत्न करया आमचें बरेंपण आमी कशें दाखोवंक आनी वाखाणूंक आमी आवडटा गे तशेंच हेरांत थंय आसचें बरेंपण देखून प्रयत्न करया खोट्यापणाचे दीस लावचे न्ही तांचे अवगुण सोदून काडच्या बदला तांचे शगूण सोदून काडया आनी जे जर तांचें खोटेपण तांचें अवगुण तें उणें करूंक तयार नात आयकनात तांचे तें सोंसणीक जावया आनी तांची झडती करचें काम सोम्याकच सोडया सोमीन सुपळयतलो आमचो देव बरो देव
आमकां बरें जावंक आनी बरेंका जिवंक आपण दिता तर त्या देवाक अर्गां दिवं आमी बरें जावन जिवंक प्रयत्न करया तोच बरो देव आमकां ताच्या बेसावांनी बरो